सत्तरीचो जो मूळ विशय आसा ताका लँड इश्यू आमी जो म्हणटा अनेक वर्सां म्हणजे स्वातंत्र्या नंतर आज पर्यंत केन्नाच ताका तोड येयल्ली ना आणि तो परत विषय जो येता त्या विशयाक लागून आमी गेले सत्तरींतले अनेक गांवांतले जे शेतकार आसात ते आमी फाटले गोंयाचो चवथो आयतार जालो आमी बसत आसात आणि ह्या विशयाचेर जेन्ना आमी विचार मंथन केलें तेन्ना आमच्या लक्षात येयलें की अनेक जरी विशय आसले जाल्यार आमचो एकच तेजो फायनल उत्तर किंवा आन्सर आसूंक जाय ती म्हणजे मालकी. आता ही मालकी आमकां न मेळ्ळे म्हणजे अनेक विशय जाले. आता अभयारण्य आमचे जे 99 32 गांवांचे अभयारण्य येयले तेजें मूळ कारण कितें सरकार म्हणटा की जी जागा अभयारण्याक दिली ही जागा आशिल्ली आपली पण मुळात ती लोकांची आशिल्ली कसयल्ली जी हे जमीन आसा त्या कसयल्ल्या जमनीचेर हजारो हेक्टर जमीन जी आसा उत्पन्नी खातीर लागवडी खातीर आसली ती त्या वेळार तेंचे हितून ना वायल्ड लायफान अजुनूय फायनल नोटिफिकेशन येवंक ना म्हणजे त्या टांगती तलवार आमच्या सत्तरीकारांचेर आसा. तसोच आतां फाटल्या दिसांनी एक विशय येयलो तो मेळावलीचो विशय. मेळावलीचो विशय जरी भायर जेन्ना मिडिया किंवा अन्य हितून जेन्ना आमी हें करता प्रिंट मिडिया म्हण सोशल मिडियाचेर म्हण डिजिटल मिडियाचेर म्हणा एक विशय गेला की मेळावलीकार किंवा सत्तरीकार लोक हे बऱ्या प्रोजेक्टाक विरोध करतात. एक बरो विशय शैक्षणीक हितूंतल्यान एक उदरगत जावपा सारको विशय. ह्या विशयाचेर लोक नाका तो बर्डन हाडले लोक नाका तें राजकारण हाडटा असो एक कॉन्सेप्ट भायर डेवलप जाला पण वास्तव जें आसा हें वास्तव इतलें भयानक आसा की तो जो थंयसरलो समाज जो आसा जो एसटी समाज बांदव जे आसा ह्या एसटी बांदवांच्यो थंयसर पोर्तुगीज कालीन रिकॉर्डेड जमीन जी आसा ही रिकॉर्डेड जमीन त्या 10 लाख स्क्वेअर मिटराक वता. जर हेतून सरकारान जर बारीक लक्ष घालून जर पळयत तो फक्त 114 घेवन बसला तेजो 1972 सर्वे जाल्लो पण 1972 नंतर जे पीक पाणी लायता हें पीक पाणी तलाटी लायता आनी तो त्या फिल्डार वचून लायता म्हणजे हेतून न्ही तलाटी ऑफिसान बसून लायना जाल्यार फिल्डार वचून जे पीक पाणी लायलें त्या सर्वे नंबरांतले म्हणजे 67/1 हातूंतले 2,95,000 स्क्वेअर मिटर जागे काजू कल्टिवेशन खंयचे तुजे हेजी आंब्याची झाडां पणसाची झाडां कुळागर हेजो रिकॉर्ड आसा. ह्या प्रश्नाचे खरें तर सरकारान एक्चुअली जेन्ना सरकार जर एक्सप्लोर करता पॉसिबिलिटी IIT खातीर सुटेबल जागो आसा काय ना हें पॉसिबिलिटी जेन्ना एक्सप्लोर करता तेन्ना हें निर्देशान येवंक जाय आशिल्लें कारण तें निर्देशन इतल्याच खातीर येवंक ना सरकारान त्या जागेन भोंवून बाबा कितें आसा हें पळोवंक ना आनी तें न पळयल्या मुरे लोकांच्या पोटार तरी पांय धुला आनी ताका लागून लोक उठल्यात खंयच्या तरी बऱ्या प्रोजेक्टा खातीर विरोध करता म्हणून उठोंक ना जी आपल्या वाड वडिलांची जमीन अशी एका क्षणाक तेंची गेली ताका लागून वता. म्हणून आमी सत्तरींतलो मूळ विशय जो आसा मालकी ही आमची मालकी पोर्तुगीज काळाच्या पयलीं आमच्या कडेन आशिल्ली रिकॉर्डाक नाशिल्ली कदाचित पण तें पॉजेशन जें आसा तें पॉजेशन त्या वेळाचेर आशिल्लें जेन्ना सर्वे जाताली त्या वेळाचेर आसा आनी आजय आसा कारण आमचो जो उदरनिर्वाहाचो जे मुख्य साधन आसा पळय तें आसा नोकरी हो आतांचो विशय. म्हणून सरकारान हेजेर त्याच पद्दतीन किंवा त्याच एंगलान आमकां रिस्पॉन्ड करचें खंयचो तरी पॉलिटिकल एंगल बाबा आसा म्हणून रिस्पॉन्ड करचें न्ही वास्तव हें आसा आनी हें भयानक भीषण वास्तव आसा. तुम्ही आता सध्याचे म्हटलं पळय आता वायल्ड लायफाचे सगळे प्रोसेस जाला पण तेजी फायल अजून मेरेन तांकां अप्रूव जावंक ना आनी जेणे करून ताका लागून सत्तरीचे टांगती तलवार आसा म्हणटा पळय सध्या वायल्ड लायफान आतां वॉच टावर जाय त्या जाग्यार बांदपाक स्टार्ट केला इवन तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलां सांड्रे सारख्या गांवांत काम स्टार्ट केलां वाघेरी आतां ते 4 वॉच टावर बांदपाचे आसा तेजेर कितें सांगपाचें तुमकां. सरकारान फक्त आमकां जर सरकार ह्या माध्यमातून जर आयकता जाल्यार सरकारा कडेन म्हाजो एक सादो प्रश्न आसा तो जो फंड जो वापरता वायल्ड लायफ सँच्युरी डेव्हलपमेंटा खातीर वापरता तो वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टाच्या अंडर आपली एरिया नोटिफायड जाल्या म्हणून वापरता काय फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्टाच्या ते पयलीं स्पेसिफाय करचें. म्हाजें तर ठाम मत आसा सत्तरींत 208 स्क्वेअर किलोमिटर एरिया तेंच्यांनी वायल्ड लायफ सँच्युरी म्हणटा ते व्हडलो टॅग लायता म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी तेंच्यांनी 208 स्क्वेअर किलोमिटरांचो जो आसा न्ही तो फक्त एक फायनल नोटिफिकेशन दाखोवचें सत्तरीकारांक की हें बाबा हें पळय वायल्ड लायफ म्हणून आमच्या म्हायती प्रमाणे फक्त 44 स्क्वेअर किलोमिटर एरिया जी आसा ही नोटिफायड वायल्ड लायफ सँच्युरी म्हणून जाता बाकी जी आसा ती प्रपोज आसा. आनी 1999 जेन्ना हें येयलें नोटिफिकेशन येयलें तें प्रपोज नोटिफिकेशन 168 स्क्वेअर किलोमिटराचें येयलें तातूंत फायनल नोटिफिकेशन ना अजुनूय सरकारान थंयसर वचपाक जाय लोकांचें कल्टिवेशन कितें आसा तें पळोवपाक जाय ते कल्टिवेशनान दावे कितें आसा ते पळोवपाक जाय आनी ते जर जंगलच ना थंयसर आनी कल्टिवेशन आसा जाल्यार ते भायर काडपाक जाय आनी तेच्या नंतर तेंच्यांनी फायनल नोटिफाय करपाचें आनी तेच्या नंतर मागीर टावर कितें करपाचें खंयच्यो सफारी करपाच्यो किंवा आनी कितें करपाचें तें तेच्या नंतरचें. म्हाजो मुळात पयलोच प्रश्न आसा तेंच्यांनी जो आतां तेंचो हितून बांबराचें तेंचें हें आसा ऑफीस आसा
त्या ऑफिसान वादी वायल्ड लायफ सँच्युरी म्हणून तांकां कायद्यान बोर्ड मारपाक मेळटा काय ना हे त्यांच्या सरकारी जो कोण लिगल ऑफिसर आसा तेंच्यांनी मातशें आमकां सांगचें आणि हे तुमी पत्रकारान तांकां विचारचें खरेंच वायल्ड लायफ सँच्युरी ही म्हाजी ऑलरेडी नोटिफायड आसा काय ते प्रपोज आसा हे सांगचे पयलीं तेच्या नंतर खरो प्रश्न कितें आसा तो जमनीचो विशय घेवन तुमी गांवागांवांनी वयता रिस्पॉन्स करता लोकांचो लोक मिटींग प्रश्न आसा हो लोकांचो प्रश्न आसा तो जिवाळ्याचो प्रश्न आसा मुळात फक्त विशय असो जाता की ताका सरकार एंगलान पळयता ताका पॉलिटिकल वेटेज कितली आसा ती जो सोशल पद आसा इकॉनॉमीक पद आसा हो जर जो पर्यंत सरकार लक्ष दिना न्ही तो पर्यंत तो विशय हो लोकांचो सुटचो ना पण लोकांच्या मनात आसा की अरे बाबा आपली जमीन आतां सादीच गोश्ट घ्या गेल्या आठवड्यान आमकां एक आमचो देशाचो पंतप्रधान आसा आमचे मोदीजी ताणें एक बरो कॉन्सेप्ट सगळ्या गांवां खातीर काडलो 6 लाख जी गांवां आसा देशभरांत तांकां एक प्रॉपर्टी कार्ड दिवपाचो एक बरो कॉन्सेप्ट तेंच्यांनी हे केलो आनी तेंच्यांनी डिक्लेअर केलें की फुडल्या 4 वर्सांक आमी तो कंप्लीट करतले अशें जाल्यार म्हाका प्रश्न आसा की म्हाजें गांव जें आसा राजेश गोविंद गांवकाराचो गांव जो आसा सुरंगुली आसा त्याचो जे घरां आसा हीं घरां आसा गांवठाणांत आनी गांवठाणांतलीं घरां हो म्हाजो सांगना हांव एक सिग्नेटरी म्हणून सांगता प्रत्येक रेव्हेन्यू विलेज जी आसा 70ची हातूंतलीं घरां ही गांवठाणांतूच आसा जाल्यार त्या गांवठाणांतली मूळ मालक जो आसा जमनीचो हो रेव्हेन्यू लँड मागीर रेव्हेन्यू लँडाचेर तूं म्हाका प्रॉपर्टी कार्ड दिवंक कसो शकतलो म्हाज्या कडेन फक्त आसा पंचायतीचो एक हांव टॅक्स फारीक करता ती रजिस्ट्रेशन नंबरांतली एक रिसीट आसा हो विशय आसा आमचो म्हणून आमकां कितें जाय आमकां इतलें जाय की म्हाज्या आज्या पणज्यान जी जमीन आमच्या कोसोवन जी आपल्या ताब्यात दवरल्या ती म्हाका तेंच्यांनी हेरिडिटरी म्हाका म्हाज्या पोजिशनान येयल्या तेजो टॅक्निकली हांव मालक ना तितलो टॅक्निकली मालक आमकां तुमी मालकी दिया टॅक्निकली दिया हांव टॅक्निकली इतलोच वर्ड वापरता की ती मालकी जी आसा आमची ती मालकी म्हाज्या आज्या पणज्याची आशिल्ली म्हणून तो उपभोग करतालो म्हाज्या बापायचीय आसली आनी आतां म्हाजीय आसा ती फक्त टॅक्निकली ना बाकीचे पोजेशन सगळें म्हाज्या कडेन आसा सध्या उदरनिर्वाह म्हाजो आसा आता सध्या